बंगालच्या इलेक्शनाच्या हातून आम्ही पळयलेले आहा की SIR म्हणटे जाला तातून BJPचे विरोधात जे लोक आसात तांची मतां कॅन्सल केले. म्हळ्यार बेसिकली SIR म्हणटले इज डिसफ्रँचायजमेंट ऑफ वोटर्स who are not bound or not inclined to vote for the BJP. हे आम्ही पळयलेले आहा. हे SIR हांगाय जालो खंय म्हजे मतदारसंघात जाला, गोंयांत जालो. म्हज्या मतदारसंघात 4,500 मतां डिलीट जाल्लीं आहा. आनीक ही जी मतां डिलीट जाल्या ती कोणाची मतां डिलीट जाल्या तातूंत प्रोपोर्शनेटली कोणाचे कमी जालां हें कांयच कळपाक कसलोच सर्वे सेन्सस जावंक ना. SC, ST आणि OBC हे आता आमची स्ट्रेंथ कितली वाडल्या काय देंवल्या काय कितें जालां वर्ल्ड वायज हाचो डेटा कसलोच ना आमचे कडेन. आतां म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां तेंकल्या, डिलिमिटेशन सरकारान डिक्लेअर केलां, तातूंत खूब जाणांनी ऑब्जेक्शन केलां बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जिओग्राफिकल कॉन्टिग्युटी. ऑब्जेक्शन आयकल्या ताजो निकाल कितें तो लागूंक ना. आमकां भायल्यान आयकूंक येता ते प्रमाणे इलेक्शनां मे 20 तारखेक जावपाची आहा आनी मे 20 तारीख म्हणल्यार म्हाजो मेन तो पिरियड वेन टर्म ऑफ द कावन्सील गेट्स ओवर. आय थिंक मे 15 कितें सोंपता आनी मे 20 तारखेक इलेक्शन जातलें अशें म्हणून एक भायल्यान इंडिकेशन मेळटा. आतां अर्थ हाजो कितें जाता की डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट जावंक ना आनी रिजर्वेशन कितें जातलें तें आमकां कांय खबर ना. आनी रिजर्वेशन म्हणटा तें रिजर्वेशनाचो बेसीस कितें आसता इज द रिलेटीव पॉप्युलेशन इन दोज पर्टिक्युलर वॉर्ड्स. आमचे आर्टिकल 243T of the Constitution is very clear that reservation of SC and ST is in proportion of their population. So आता SIR जातकर वॉर्डांनी SC आणि ST आणि OBCचे बी प्रोपोर्शनेट पॉप्युलेशन कितें जालां ते कमी जाल्या आनी कमी जालें जाल्यार ते खंय पावले हे हो डेटा म्हाका जाल्यार दिसना कोणा कडेन आसा म्हणून. कोणे तो डेटा चॅक करून वचूंक ना. हांवूच तुमकां सांगता आय एम कन्सर्न की 4,500 मतां आमची डिलीट जाल्या. ही डिलीट जाल्ली मतां परती घेवप फॉर्म 6 भरून ही जी प्रक्रिया करपाक जाय ती आमी करतलेच. पूण टुडे वी आर अग्रीड that those people have been disfranchised. But people who have been disfranchised yesterday have fought in the Supreme Court and have not got relief. In Bengal they didn't get relief. So my supposition is this, that suppose एक वर्डा SC or ST population कमी जाली, वो जनरली कमी जाली because of SIR, मागीर तांकां रिप्रेझेंटेशन कमी जावंक जाय नाजाल्यार जनरल कॅटेगरीचेर तो अन्याय. कन्वर्सली SC ST पॉप्युलेशन वाडली जाल्यार तांचें रिप्रेझेंटेशनूय वाडोवंक जाय, which is injustice on the SC ST population. So without data there will be injustice. Long story short is this की डेटा नसताना कांयच करूंक शकना. वास्कोन 16 ते 17,000 मतां कमी जाल्ली आहा. मडगांव म्युनिसिपल एरियेन 7,000 मतां कमी जाल्ली आहा. आनी स्टेट इलेक्शन कमिशन कितें करूंक सोदता बेस्ड ऑन ओल्ड डेटा आता इलेक्शन कशें तरी गुंवडावंक सोदता आनी काबार करूंक सोदता, पावर काडपाक सोदता, which is basically unconstitutional and undemocratic. आता there is a judgment in the past when we have gone to the court and the judgment was very clear की 8 दिसांनी जे तुम्ही करतात रिजर्वेशन डिलिमिटेशन पयलीं करतात आनी मागीर 8 दीस दिवन कितें सांगतात की हे वॉर्ड रिजर्व जालो. सो कोण जो मनीस थंय तयारी करपाक ताका कांय चान्स मेळना. आनी महेश सोनक जजमेंटान थंय सांगिल्लें आहा
की 8 आठवडे तुवें दिवंक जाय म्हणटा मिनिमम. आज तारीख किती जाली? 14 मार्च, 14 एप्रिल म्हळ्यार 14 जून म्हजो वाडदिवस. 8 आठवडे जर तुवें रावले जाल्यार आज जर ताणें तें डिक्लेअर केलें जाल्यार पावसान 14 जुनाक इलेक्शन जावचें पडलें कायद्या प्रमाणे. सो एक की सरकार वचून मेरेन डिलिमिटेशन कंप्लीट जालें, ऑब्जेक्शनां आयकून ती क्लियर केली वो ना हें सरकार सांगना. इलेक्शनां रिजर्वेशनाचे तांचे कायद्या प्रमाणे 1 आठवडो जाता. वी हॅव चॅलेंज दीस. डेटा तांचे कडेन ना. डेटा आसा? सरकार म्हाका सांगचे की डेटा आसा. SIR जातकर कितले OBC, कितले SC, कितले ST वर्ल्ड वायड आहा ते सांगचे. सो विदाउट डेटा दे वॉन्ट टू कंडक्ट इलेक्शन्स करूंक सोदतात. सो म्हजो चार्ट सरकाराचेर असो आहा की सरकार इलेक्शनां करता ती प्रक्रियाच इलिगल आहा. आनी ही हांवेंच न्ही खूब जाणांनी उलयल्लें आहा. सावयेन उलयलां, आपले हातून जिओग्राफिकल कंटिन्युटीचेर ताणें पॉयंट्स काडिल्ले आहा. सो ते इश्यूज क्लियर जायनासतनाच फुडलो प्रोसेस करतना रिजर्वेशन मेजर इश्यू मरे आमकां कळपाक नाका. आनी गेले खेपे तुमकां याद आसतली की एक सेक्शन ऑफ सोसायटी आमचे होली स्पिरिट इगर्जेचे सायडीन रावता थंय रिजर्वेशन जालें. आमचे बॅक ट्रेस जाले, याद ना तुमकां? पूण हातान कोणाचे आहले? आमच्या हातान आहले ते जाले. अशेंच तर फाल्यां थंय ST जाले. कितें करता तूं? कोण ST आहा थंय? आनी नंबरा प्रमाणे जालें म्हणटात ते. सो हे रिजर्वेशन पयलीं कळपाक जाय मरे. आतां हांव आय एम वॉर्निंग द गव्हर्मेंट that they better declare their intentions fast. We will move High Court, we have moved only. We'll even move Supreme Court saying this is contempt of court.